गणेशपुरी म्हापशेच्या डॉक्टर महेंद्र घाणेकर यांच्या बंगल्यात सशस्त्र दरोडो घालून फरारी जाल्ली टोळी बांगलादेशी आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला। मेघालय पोलिसांची नदर चुकोवन ही टोळी भारतीय सीम हुपून बांगलादेशात पळून गेली। गोय, कर्नाटक, हैदराबाद, अस्तंत बंगाल ते मेघालय या 5 मुखेल राज्यांच्या सीमा हुपून पोलीस एजन्सीची नदर चुकोवन ही टोळी बांगलादेशात पावली। आता हे टोळयेक भारतात हाडून ही दरोडो केस सोडप हे गोय पोलिसांमुखार व्हडले आव्हान आसा। मजगती गुन्ह्या फाट्याचे काय पोलीस पंगड सध्या अस्तंत बंगाल आणि मेघालय राज्यात दरोडेखोरांची माहिती मेळोवपाक थंयच आसा। 7 ऑक्टोबराक डॉक्टर घाणेकर हांच्या बंगल्याचे दरोडो पडलो। पैसे, भांगर आणि मोलादीक वस्तू मेळून वट्ट 35 लाखांचो माल घेवन दरोडेखोर पळून गेले। तांचो शोध घेवपा खातीर गोय पोलिसांनी पंगड तयार करून शेजारच्या राज्यांनी धाडिल्ले, पण तांचो शोध घेवप शक्य जाले ना। दरोडेखोरांनी पोलिसांची नदर चुकोवन देशाची सीम हुपल्यात देखून सध्या तरी तांकां धरप कठीण। मजगती चौकशे वेळार गोय पोलीस पंगडांनी 5 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले। तांणी दरोडेखोरांक मदत केली। ह्याच दुबावितांनी दरोडेखोरांक पळून वचपा खातीर गरजेची वेवस्थाय केली। तांची पुलीस पुराय चौकशी करतात। बांगलादेशात पळून गेल्ली दुबावी टोळी खंयच्या सुवातेर आसा हाची ठोस माहिती मेळूंक ना अशें पुलीस सुत्रांकडल्यान कळटा। दरोडो प्रकरणाची माहिती पुलिसांक मेळचे आदींच गोंयची सीम हुपून दरोडेखोर कर्नाटकात पाविल्ले। गोय, कर्नाटक, हैदराबाद, अस्तंत बंगाल आणि मेघालय या 5 राज्यांच्यो सीमे हुपून ही टोळी बांगलादेशात पावली। आता ह्या टोळयेक भारतात हाडून ही दरोडो केस सोडप हे गोय पोलिसांमुखार व्हडले आव्हान आसा। अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम फॉलो करात। तसेच www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।